16,000 लिटर उदक फुकट मेळपाची सरकारी स्कीम मल्टी ड्वेलिंग बिल्डिंगांनी आणि हाऊसिंग बोर्ड सोसायटींनी रावतल्यांक लागू जावची, मडगावच्या शॅडो कावन्सिलान मागला। PWD मंत्री निलेश काब्राल कडेन त्याविशीं विनवणी केल्या उपरांत मल्टी ड्वेलिंग बिल्डिंगांनी आणि हाऊसिंग बोर्ड सोसायटींनी रावतल्यांक ती लागू करतले अशें उतर मंत्र्यान दिल्ल्याचें कावन्सिलान सांगलें। आमी एक इशू घेतिल्लो विथ रिगार्ड टू बिलिंग ऑफ मल्टी ड्वेलिंग बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सीस जावं हाऊसिंग सोसायटीज हाजेर आमी एक ऑब्जर्व केल्लें जे बिलिंग वॉटर सप्लाय बिलिंग जें आसा आफ्टर द न्यू स्कीम गव्हर्मेंटान अनाउन्स केल्लें की 16 युनिट्स म्हळ्यार 16,000 लिटर्स पर मंथ प्रत्येक घराक फ्री आसतलें म्हण। पूण तातूंत मल्टी ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सीस आनी सोसायटीज जावं हाऊसिंग सोसायटीज हांकां ह्या स्किमी भितर घेवना, म्हळ्यार तांकां सेपरेट एक दुसरे भाशेचें बिलिंग सिस्टम एडॉप्ट केल्लें। आनी तो सिस्टम म्हळ्यार कितें, एज पर नोटिफिकेशन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसलें की जितली हें आसा युनिट्स आसा फ्लॅट्स आसा ती डिवायड करतले म्हण बाय द नंबर ऑफ फ्लॅट्स। सपोज एक 200 युनिट जाले जाल्यार इट वील बी डिवायडेड बाय द नंबर ऑफ फ्लॅट्स। हें नोटिफिकेशनाचेर क्लियर कट आसा, पूण बिलिंग जें जातालें तें डिवायड करचे सुवातेर मल्टिप्लाय जावपाक लागलें। म्हळ्यार सपोज 20 फ्लॅट आसा जाल्यार 20 into 16 दॅट इज 320 युनिट्सांक बिल जातालें। आनी कितलेशे सोसायटी आमकां मेळ्ळ्या जे 320 कंज्यूम करनाशिल्ले, 100, 150, 160 ते भशेन कंज्यूम करताले, बट फोर्सफुली तांकां 320 हें लागतालें, बील लागतालें। ही स्कीम जी डिवायज केल्ली वॉज टू एनकरेज पीपल टू सेव वॉटर। सो हांगा आमी दाखोवन दिलें की सपोज म्हणटा तूं म्हाका सुबेज युनिटां बील फारीक करपाक लायता जाल्यार हांवें कित्याक हें करपाचें, यू आर एनकरेज इनडायरेक्टली यू आर एनकरेजींग टू वेस्ट वॉटर। सो हें आमी सामकें हें दाखयलें, कितलीशीं बील आमी प्रोड्यूस करून काल निलेश काब्राला बरोबर गेले, ताका मेळ्ळे आनी ताका एक रिप्रेजेंटेशनूय दिलें आनी तातूंत आमी दाखयलें की युनिट्स बिल्ड आनीक युनिट्स कंज्यूम्ड हातूंत फरक कितें जाता तो। सो हें आमी पटोवन दिलें की हें सारकें इट इज नॉट फेर ऑन द पार्ट ऑफ द फॉर द कॉम्प्लेक्सीस, कित्याक फायनली तिवूय रेजिडेंशियल युनिटूच। आनी आमी एक रिक्वेस्ट केला की हेंय करेक्शन एक करचें करून रेजिडेंशियल हें कित्याक दिनाकाय म्हण तांकां ती सेम 16,000 फ्री पर फ्लॅट। सो वीच ही हॅज एग्रीड एंड ही हॅज इवन डायरेक्टेड द कन्सर्न डिपार्टमेंट that he would consider 16,000 free for every residential flat as well in the multi-dwelling units. And even that इतले मुखार गेल्लो आसा की सांगपाक की जी बिलां ऑलरेडी सोसायटीन थोडी फारीक केल्ली आहा जाल्यार तो डिफरन्स आहा तो फुडल्या बिलांक एडजस्ट जातलो। सो हे आमी वी आर ग्रेटफूल टू हिम that he understood the anomaly that was going on in the billing system of multi-dwelling flats and residential societies.